3-4 कडे ICUची फेसिलिटी कम्युनिटी एंड प्रायमरी हेल्थ सेंटरान करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. एक म्हणजे वाळपय ICUची फेसिलिटीज आउटसोर्स करपाचो हांवें घेतल्या हातीन. वाळपय फेसिलिटी आसा फॉर ICU पूण चालू जावंक ना. म्हापश्यां आसा, चालू जावंक ना. फोंडा आसा, चालू जावंक ना. आनी हॉस्पिटल नव्या हॉस्पिटलान बी ते आमी इन्क्लूड करून आनी बिचोली ह्या हॉस्पिटलांत आमी ह्यो ICUची फेसिलिटी उपलब्ध करून आउटसोर्स करून वी आर हॅविंग सेटिंग अप MICU इन गोवा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट दॅट वॉज मिसिंग इन गोवा मेडिकल कॉलेज. GMCत मेडिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट घालतले. ते भायर म्हत्वाच्या सरकारी हॉस्पिटलांत ICU सेवाय आउटसोर्स करपाचें थारलां. DDSSYचे अंडर गोवा एंटीबायोटिक्साक ब्लॅकलिस्ट केल्या. गोवा एंटीबायोटिक्स हे कंपनी जी आहा हांकां शोकॉज नोटीस दिल्ली DDSSYन. DDSSY चलोवपी आमचे TPN तांकां शोकॉज नोटीस दिली कित्याक दे हॅड स्टॉप डिस्पेन्सिंग ड्रग्स. जर डिस्पेन्सूच जायना 15-15, 20-20 दीस मेडिसन तर आमी कितें करपाचें. PTINR जे बेसीक टेस्ट आहा मणिपाल हॉस्पिटलान कंटिन्युअसली वयता. आतां ते बंद करपाक लायलां कारण फुडले 4 दिसान PTINRचे टेस्ट गोवा मेडिकल कॉलेजान अवेलेबल आसतले. बॅकटेक म्हणून मशीन आमी घालता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.